नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव भावंडाल वांटो म्हूण एक काणी सांगता. ही काणी श्रीमती सुधा मूर्ती हांगेले संग्रहांतली. एक गांवांत एक मनीस आशिल्लो. ताका 2 जाण पोतू, शिन्ना आनी जेन्ना म्हणून. शिन्ना जोरू पुदंतू जाल्यार कुंका. जेन्ना पाप मनीस हंगे ल्हान मंथार जावन मरता. तेन्ना चिरडुवा खातीर तो 4 मात्र वस्तू सोडून वता. एक कंबळी, एक पेरा रोकू, एक गाय आनी सानू एक गद्दो. तेन्ना शिन्ना जेन्नाले सांगता, आमी अन्नान सोडून गेलेलो आस्ती सम वंट कोरका न्हय, ते देखून ती कंबळी दिसाच वेळेर तुका, रात्री वेळेर म्हाका. पेरा रुखांतू वयले भाग म्हाका, सकलची भाग तुका. गायेंतू येद्रा भाग तुका, मागशी भाग म्हाका. गद्द्यांतू मत्ते वयर जलल पुरा म्हाका, मत्ते सकल जलल पुरा तुका म्हूण सांगता. जेन्ना पाप न्हय ताका कसलें मना वचना जायत म्हूण सांगता. तो दिसा वेळेर कसो करता म्हळ्यार ती कंबळी लायकून वत्ता घालून घडी करून दवरता. रात्री शियांक शिन्नान लायकून पांगून न्हिदोवचें. जेन्नान पाप शियांक गडगडेन बसचें. पेरा रुखाक तो मूळ सोडवान गोब्बोरू उद्दाक पुरा घालचें. ताका जलल पेर पुरा शिन्नान काडचें. गायेक जेन्नान लायकून तण खावोचें, उद्दा पिवोचें. धार काडटना दूद पुरा शिन्नाक. गद्द्यां भितर लायकून गद्दो कुसूच्यो, भात वोवचें. पुरा हाणें मत्ते भितर न्हय तें भात जल्लल पुरा कुडकोन व्हरचें, कात्तोन व्हरचें शिन्नान. अशी जेन्ना कसलें ना पाप काम मात्र. तो एक दिवस सनत तोंड करून घरां बैसून आसता. तेन्ना एक मालगड मनीस येता आनी सांगता, पुरा अन्याय तूं सैसून घेत तरस आनी अशी सान तोंड करून बसला. अशी बसल्या प्रयोजन ना. तूं वय तुगेले माती खर्चुका न्हय, अन्याय सैसूचे सम न्हय म्हूण सांगून ताका एक उपाय सांगून वता. त्या दिवस कसो करता म्हळ्यार जेन्ना सकाळीं ती कंबळी कारून उदकां बुडोवन दवरता. रात्री न्हिदोवच्या येतना शिन्नाक व्हडली कंबळी पांगुरू जायना. तो कोपता, कसो तुवें उदकां बुडोवन दवरल्या कंबळी म्हूण म्हणटा. दिसा म्हाका न्हय ती कंबळी, म्हाका जाय जाल्यार करता म्हूण सांगता. तेन्ना शिन्ना कळटा, जेन्ना हाजी उपाय कळ्ळा कसो म्हूण सांगून जायत तुका पांय दुखून होडेस न्हय ती कंबळी अर्द कुडको तुका दिता म्हूण सांगता. मागीर हेर दीस तो पेरा रोकू कुडकी करूं वता. मातये लागीं दुखून चिकट्ट करूं वता. ते वेळेर शिन्न निमित्त कसो करतास तूं, ह्या नमुन्या पेर भरला ताका कसो तूं रूख उकूड करता म्हूण सांगता. मुळा बदी बिगेल न्हय, वयर मात न्हय तुका, म्हाका जाय जाल्यार करता म्हूण सांगता. नाका 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 अर्द पेर तुका दिता तांतुलें म्हूण सांगता. शिन्ना धार काडूं वता. तेन्ना जेन्ना कसो करता म्हळ्यार एक तण काणू गायेल नांका भितर घालता. गाये खूब येता. ते पांय मारता आनी एक बालदी दूद धार काडलेलें पोवून वता. तेन्ना शिन्न बिश्टायत जेन्ना कसो करतास तूं म्हूण म्हणटा. गायेले येद्रा भाग मिगेल न्हय, म्हाका जाय जाल्यार करता म्हूण सांगता. आख्खें हांवें कळ्ळें म्हूण सांगून आनी अर्द दूद तुका दिता म्हूण सांगता. त्या वर्स जेन्ना कसो करता म्हळ्यार भात घालचे बदलाक नेलकडलो वयता. बेळ येतना नेला मुळां आशिल्लें नेलकडलो पुरा तो काडता आनी वयली सुकल झाड काणू शिन्ना दिता. आतां शिन्ना कळटा हेंवूय हाका कळ्ळें म्हूण सांगून आनी मुखारी गद्द्यांतूय आमी ओटू वांट काडया, ओटू वांटून घेवया म्हूण सांगता. तशी हागेले उपाया निमित्ती शिन्ना सम वांट करून मागीर दोगय बाब्बाव गम्मतेर आसताची. आनी एक वरांतू नव काणये ओटू मेळया. नमस्कार.